हाडां इतली उडयता हे कंटिन्यू हांगा चालूच आहा. हेजेर कोण कांय एक्शन घेना. आमी ऑलरेडी हेजेर 3 कंप्लेनी केल्या. हांगा केल्या ती केल्या ह्या जाग्याचेर थंय वयर त्या सायडीन मेन तो हायवे म्हटल्यार जो बायपास न्यू बायपास जाला थंय ब्रिज रेल्वे ब्रिज क्रॉस करून रायटान एक वयर रोड वयता डोंगराचेर थंय सेम प्लेस आमी 2 कंप्लेनी केल्या मायणा पुलीस स्टेशनार. फाटल्या दिसान तांकां रंगी हात लोकांनी धरलेले आहा. इवन हांगाचे लोकल जे पंच आहा पळय तेंच्यांनी धर तरी पूण ते हे लोक आयकना. कशें कित्याक लोक कित्याक हांगाचे लोकल कित्याक उगी रावता तें कळना. आनी ही पंचायत जी आहा पळय हांगा गिरदोली पंचायत ही हेंचेर कित्याक एक्शन घेनाका म्हणटा. एवरी टायम आमीच देंवपाचे हांगा. तुमी मुखार सरा हांकां दाखया मरे कितें आहा ते. हा हे पळय मरे घाण मरे ही सगळी वयता ते सगळो कचरो हाडां बिडां कोंबडेचे गायेचे सगळे मासाचे कुडके विडके सगळे अशें बिंदास उडयता आनी वयता ते. जायते पाटी मरे हो प्रॉब्लेम जाला की आख्या हिंगसो ते थिंगा कुडतोरी पावपासून तेची दोनी वाटेन थिंगा दोंगराचे देखून आख्या गायेची हाड उडयलो हांवें. आनी ती हाडां हे आमगेले थिंगा बीफ माताय ते थिंगा सरपंचागे ते शॉपान तेंका शॉपान शॉप दिला ते इलिगल मारताय आनी सगळे ते हाडां हिंगा आनी तेंका कितले फावट पुलिसान धरल्याय म्हळ्यार ते भिनाय हाड उडयताय ते हातून सांपडताय आतां ते कोल्या मोडेर म्हणटाय ते शिवण उडयताय आतां म्हाका आतां रस्त्यार आमगेले जायतीं गोरवां दिसती पळोवनाय. तुम्ही म्हज्या फाटल्यान पळयतात की गोरवांची हाडां आसात ती खंय तरी दाखयता की हांगा नियर बाय खंय तरी कत्तलखानो चालू आसा सो इलिगली. सो म्हज्या फाटल्यान जी पळयता ती कितलीशी गोरवांची हाडां हांगा ओपनली डंप केल्ली आसा. जी रस्त्याच्या दोनूय सायडीन पडलेली आसा. ती इतली हाडां आमी आतां नोट केल्यात जी अरावंडींग एक 1 किलोमिटर सुमार एरिया आसतली दोनूय सायडीची. आनी थंय पळयल्यार जाल्यार सगळी हाडांच हाडां आसात. आनी ही हाडां अशी पळयल्यार दिसता कितलेशे दीस हांगा लोक कोण तरी इलिगल कत्तलखानो चलयता तो डंप करता अशें दिसता. हांव सगूण गावडे प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांवचे.